लुकाचे सुवार्तेच्या 9व्या अध्यायांत येदोळुसु जेजूचे वळखी संबंधी वा जेजूक समजून घेवचे संबंधी लोकांचो अभिप्राय आणि हेरोदीक उदेलो दुबाव आम्ही पळयला। आता परत सुवार्तेच्या ह्याच अध्यायांत जेजूनच हो विषय वा प्रस्ताव काडचो आम्ही वाचता। हेर उतरांनी सांगचे तर जेजूस आपल्या शिसां लागीं लोक आपणाक कोण म्हूण म्हणतात वा कशें समजतात वा तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात म्हणून विचारता। एक महत्वाची गजाल म्हळ्यार जेजूचे हे आपणा विशयांतले सवाल ताच्या 5000 लोकांक आश्चर्य करून वाडच्या आनी आपल्या कश्टा मरणांनी जिवानपणा विशीं उलोवच्या मोदगात येता। निजायकी जेजूच्या सवालाक जोप्ती जाप ह्या दोन विचारांचेर आदारून उदेता। आश्चर्यां आनी महत्कार्यां पळयल्लीं ताचे थंय एका एलिया तसल्या महत्कार्यां करपी प्रवादीक वा कडक शिकोवन दिल्ल्या स्नानीक जुवांक देखतात। ताचे थंय दैवीक सकत देखतली ताका देवाचो क्रिस्त म्हणून जोगतेपणी वळखतात। पण जेजूक देवाचो क्रिस्त म्हणून वळखप ताणे सोंसच्यांत लोकां मुखेल्यांत आवन इन्कार जावच्यांत कुर्सार मरच्यांत आनी पुनर्जीवन जावच्यांत आटापण आसा। जेजू प्रवादी वय पूण ताचो प्रवाद महत्कार्यांनी मात्र न्ही पूण ताच्याच स्व अंत्या संबंधी उतरांनी आटापला। देखून जेजूची खरी वळख जोडूंक एकल्यान सोंसणिकायेन राखूंक जाय। सुवार्ता सगळी फूड करूंक जाय। आश्चर्यांतली उठून आश्चर्यांकाराक वेंगूंक जाय। जेजूक सारकें समजोवच्याक लुकाच्या वांजेलाचो मुखलो भाग उपकारतलो।